हा देवय ना उड्या वाजता आणि मार पडतो इतली गॅरंटी दादा बाईक साईड मधला हा येतलो देवाय का बेगीन तो देव ना रे आता आता सांगितलं तू देव देव. नको हांव तू देव. तेक सांग बरे तू देव गेस्ट फ्रॉम द ग्रँड हायर थिंग पावले थिंगा तेन्ना म्हाका आडयले पयले सांगले कितें गोवा मागीर थिंग अलावड ना हॉटेलां रेस्टॉरंट हिंगा एअरपोर्ट आनी स्टेशन सो म्हाका तेणें मागीर मुखार व्हरून रावयले गाडी मोदी दवरली बायक आनी येवन म्हाका गाडी ओपन करून थापले माल म्हाका आनी गेस्टाकूय मातशें धमकी दिले तूं आनी येनाका हिंगा तुमकां मारतले हे करतले ते करतले एट द लास्ट म्हाका त्या गेस्टाक भायर वचून वच म्हणून सांगलें ताका आनी वचून मागीर हांव मुखार वचून ताका गेस्टाक परत पिकअप केलें सो ते गेस्ट मातशें बेजार आहा की ताका धमकी दिली म्हणून केलें तेणें एफआयआर जायना म्हणून एनसी जालें ते म्हणटा एफआयआर जायना म्हणून एनसी करून ते जाता परत वचपाक विचारपाक की कित्याक ते एनसी जालें एफआयआर कितें जालें तुका एविडन्स सगळें आहा आनी गेस्ट एविडन्सूय आहा. दिस इन्सिडंट हॅपन येस्टरडे काल जाला तो इन्सिडंट असले इन्सिडंट जायते जाल्या इवन म्हाजे वांगडाय जाला पूण हांव फक्त 3 पॉयंट म्हाजे एज अ इंडिविज्युअल उलयता एंड वी आर लायक अ फॅमिली एंड वी आर लायक अ टीम हांगा लिडर बिडर कोन्ना एंड आय एम नॉट अ लिडर हांव इंडिविज्युअली म्हजें कितें आहा तें सांगता आय एम अ ड्रायव्हर फ्रॉम लास्ट 22 इयर्स दुसऱ्या कडेन फक्त सहज रावनी आमी काम करपाचें आमी स्वताचें कितें बिझनस करप ना गव्हर्मेंट आतां आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिला गव्हर्मेंटान सो वी आर डुईंग अ बिझनस सो इफ इलिगल म्हणटा आमी इलिगल म्हणटा वॉट इज अ डेफिनेशन ऑफ इलिगल म्हाका कळना आमचे कडेन बॅच आहा एप्रूव बाय गव्हर्मेंट परमीट आहा एप्रूव बाय गव्हर्मेंट डायरेक्टर ऑफ गव्हर्मेंट गोवा मायल्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ जीटीडीसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ गोवा गव्हर्मेंट सो वेर इज इलिगॅलिटी आमी कितें इलिगल करता ओके बाबा आमी इलिगल करता टेक आ नंबर आमगे फोटो घ्या विथ द कार गो टू द पुलीस स्टेशन एफआयआर करा पूण अशें आडोन मारप करप नाका कित्याक तुमीय टॅक्सी ड्रायव्हर आमी टॅक्सी ड्रायव्हर तुमीय पोट भरता आमी पोट भरता तुमकां दिसता दीस इज इलिगल गो टू द कोर्ट गो टू द पुलीस आमी चुका जाल्यार आमकां व्हरा तुमी चुका जाल्यार तुमी या बट हें आडोन मारप बरें न्हू एंड ऑफ द डे सगळे घरा कडेन वयतले 2 ब्रेड आनी बटर खावपाक आनी कांयच ना कार हांव कलंगूटकार न्हू ऑल गोवा ट्युरिस्ट तुज्यान खंयी बिझनस करपाक जाता दीस हें पयलीं तुमी चिंतप जाय परमिटाचेर वाचा आसा फर्स्ट थिंग which I would like to personally speak and say because I admire him as a person which is our current CM Dr. Pramod Sawant I feel is very dynamic with regards to going ahead and finding a solution for whatever problems that are coming by आता मेन म्हणल्यार कितें आसा गव्हर्मेंट has always been supportive towards areas of mining where people have been affected तांकां गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट आयला ओके unemployment for youth jo asa thoinchani there is something which is coming towards them so there is support to the government okay there are schemes from the government for housewives there are schemes for retired people and everything else that is coming from the government and the government is also in one way supporting Goa Miles but for some reason there are some ministers within the cabinet or the opposition that are there at the moment okay who are not going ahead and offering the similar support okay I understand you are saying that बाबा आमचे गोंयकाराचे बिझनस आमचे गोंयकाराचो धंदो आतां म्हजो प्रश्न आसा तो व्हेरी सिंपल तुमचो गोंयकाराचो बिझनस गोंयकाराचो धंदो तुमी म्हजो म्हणटा ते पोटा खातीर करता म्हणटा ऑल दीस गुंडागिरी ऑल्सो वीच इज हॅपनिंग जस्ट नाव वेर दे आर स्टॉपिंग थ्रेटनिंग अस ओके ते थ्रेटनिंग द कस्टमर्स इज दॅट ऑल्सो सपोर्टेड बाय द मिनिस्टर्स हू आर सपोर्टिंग द दिस थिंग द टॅक्सी पीपल